पेडणे तालुक्यात मोपा पठाराचेर कोट्यांनी रुपया खर्च करून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांदपाक सुरवात केल्या। विमानतळ बेगीनाच चालीक लावपा खातीर मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक गेल्ल्या जमनीन रावपी 14 धनगर कुटुंबांचे पुनर्वसन करपा खातीर कासारवडणे हांगा जमीन घेवन घरां बांदल्यात। विमानतळाच्या जमनीन आशिल्ल्या धनगर कुटुंबांक सरकारान नवीन घरां बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्लें। तशेंच प्रत्येकाक तांचो पारंपारीक धंदो करपा खातीर आनीक जमीन दिवपाचें उतर दिल्लें। त्या प्रमाण सरकारान ह्या धनगर कुटुंबांक घरां आनी जमीन दिली, मात ती तोंडी। अजून तांच्या नांवाचेर घरां आनी जमीन केल्ली ना। तांकां घरां बांदून दिल्यांत ती भायल्यान पळोवपा खातीर नितळ आनी बरी दिसतात, मात घरांनी जी परिस्थिती आसा ती पळयल्यार मात सरकारान ह्या धनगर कुटुंबांक रावपा खातीर बांदल्यान काय मारून उडोवपाचो प्रयत्न चलयला अशेंच दिसता। पळयात सरकारान बांदिल्ल्या घरांची परिस्थिती, वॉशरूमा कडेन जाल्ली परिस्थिती, हांगा पळयात टॉयलेट आनी ताची परिस्थिती, पळयात भिंतीक पडिल्ले रेश। हे जे तुमी पळयल्यात ते ह्या गीता खरवत हिका दिल्लें घर। ताचे आनी ताच्या भुरग्यांचें नशीब बरें म्हूण ती साल्वार जाल्यात। सांगपाचें म्हळ्यार गीता खरवतान आजून घर प्रवेश करूंक ना म्हूण ती वाटावली, नाजाल्यार तांचें जाल्लें कितें तें। ह्या धनगर कुटुंबांक मोपा विमानतळाच्या जाग्यांतल्यान धांवडावपा खातीर सरकारान आनी GMR कंपनीन खूब आश्वासनां दिल्लीं। तांकां जाय तशें घर बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्लें। प्रत्यक्षान मात तांकां जाय तशें घर बांदून दिवपाचें सोडाच, तांकां दिल्ल्या त्या घरांची कोण जापसालदारकी घेवपाक शकना। बांदल्यान ती घरां केन्नाय मोडपाक शकतली अशीं घरां बांदून दिवन तांची फकाणां केल्यात। थळावो आमदार तसोच राज्याचो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान ह्या कमी दर्जाच्या घरांची किंमत 20 लाख रुपया थारायल्या। ही धनगर कुटुंबां म्हणटात ह्या घरांचो विश्वास ना, केन्ना आमचेर मोडान पडटली ती। GMR कंपनीन आनी सरकारान आमकां मारून उडोवपाचो प्रयत्न चलयला। आमी पयलीं झोपड्यांनी रावतालीं तीच बरी आशिल्ली, सुखान न्हिदपाक तरी शकतालीं। गीता खरवताच्या घराचें सिलींग पडिल्ल्यान आतां ही सगळीं कुटुंबां भियोन आसात। तांचें मागणें आसा की तांकां सरकारान GMR कंपनीक सांगून ही घरां मोडून दुसरी बांदून दिवची। पळोवचें पडटलें गोंय सरकाराक ह्या लोकांची काळजी आसा काय ना ती। ह्या घरांची परिस्थिती पळयल्यार तांकांच न्ही जाल्यार तुमकांय सुद्दां भंय दिसतलोच। हे धनगर कुटुंबाचें पुनर्वसन काय तांकां मारून उडोवपाचें बांदिल्लें मसण असोच प्रश्न पडटा। खरें म्हळ्यार एकदम कमी दर्जाचें बांदकाम करून ह्या धनगर कुटुंबांक मारपाचें GMR कंपनी आनी सरकाराचेर मानवी हक्क आयोगान गुन्हो नोंद करपाची गरज आसा। पळयात जांकां मारपाचो प्रयत्न केला तांचें कितें म्हणणें आसा तें। आमकां बाबा घरान रावपाचें ना, आमी खंय तरी भायर रावता। हे घर आमच्या माथ्यार जर पडलेले रातचे येयले जाल्यार आमी मेली न्हू, थंयसर कोण हे करतलो आमचें। ह्या रातीक पडटा, 15 दीस जावंक ना आमकां येयल्या ह्या घरान तेच जालें। रातचे पडले। कितें केन्ना जालें? केन्ना कोसळ्ळे? राती कोसळ्ळे, सकाळी 5:00। आतां तुमी केन्ना पळयले? आमी सकाळी 7:00 पळयले जाल्यार कोसळ्ळेले ह्या। तो संडास चालू आसा? हय चालू। तुम्ही आता यूज करतात? ना ना, आमी आतां सध्या यूज करना, घर प्रवेश करूंक ना। हां हां, घर प्रवेश अजून करूंक ना ना, आमी मांगरात घर प्रवेश करच्या पयलीं मोडले। आमी आतां ते मांगरात आहा सध्या। आणि तुमचे वयर आसले ते पयलींचे? वयर आसले ते तेंच्यांनी सांगले न्हू तुमचे व्हरा सामान म्हणून। आतां बोगडांचो वाडो येग आहा आनी मद्यार हे केल्ले, वयले काडले नळे बिळे, फक्त मद्यार हे करूंक ना। एकूच घर आसा ते बेगीन काड आनी तो सांगता वयल्यान ह्या घर आहा ते बेगीन काड। कोण सांगता? मिलींद सांगता काल। फाल्यां आयच्या दिसात म्हणटा आयतारा सोमारा दीस आपणाक खाली मेळांक जाय। आनी मिलींद सर GMRचो माडबीड आमच्या अख्ख्या माडाचो 1 रुपया काय दिवंक ना। आमी एक पैसो पासून घेवंक ना। आतां इतकी भाडी मारली त्या मदेराचो, इतके मदेर हाडला सामान न्हू, आतां फाटल्यान ना तितके आमचे प्रायवेट गाडयो करून आमी हाडले। एक पैसो मेळंक ना? एक पैसो मेळांक ना। मागून गेल्यात पयशे तुमी? मागले जाल्यार सांगतात पैसे मेळटले। पैसे कसले तुमकां? भाटकारांची सुवात आनी अशें कितें सांगूंक लागले। हो कोण सांगता कोण तुमकां? बाबू अग्लोकर सांगता पैसे गेले म्हणटा। पैसे तुमकां 20 लाखाची घरां बांदून दिली न्हू, आनी पैसे कसले? बाबू आजगांवकर? हो, बाबू अग्लोकर सांगता, मिलींद सांगता येदे मोठे बंगले बांदून दिले तुमकां, आनी पैसे कसले?
ह्या घरान आतां रावपाक सवय पावसाचो तर वारें वादळ हांगा येयलें कितें रावपाचें हांगा पळय सगळें फुटलां सायडीन सगळें वयरसून पयला वयरसून फुटलां कंपनीन दिली जाल्यार सारकीच दिवंक जाय आसली न्हू आतां कंपनी हे सगळें पाणी ना उदक ना हांगा कांय ना टँकरीचे प्रॉब्लेम जाता वयर चड सकयल चड कोणाचो भुरगो पडोन हातपाय मोडले जाल्यार कोण जबाबदार तेजेर आमी जबाबदार तेजेर मागीर ते म्हणटा तुमच्या घरा वयल्यान पडले आमच्या घरा वयल्यान पडले हे ते गोवोरमेंटान आमकां कंपनीने सारकें कितेंच दिवंक ना पाणी पयल्यार पाणी ना हांगा पाण्याचे त्रास जाता सायटीक कितें काडले जाल्यार ते म्हणटा तुमकां इतलें पाणी खावपाचें पाणी ते तुमकां बाकीचे एका यूज करूंक मेळचें ना म्हणटा ते वयल्यान आमकां झाड झगडोन एक घर आमचे आतां बोकडांचे थंय आसा ते आयज काड फाल्यां काडी नाल्यार आत्तां डोजर लायता म्हणून सांगता तो जमनी दा हय धमकी दिता तो मिलिंद सर खंय तेंचो हे पयले सगळी बिरवण दारां बिरां सगळी खंय खिळी लागना कोणाच्या लायटीचो प्रॉब्लेम जाला आनी कितें लायटी सारक्यो लागना शॉर्ट सर्कीट जावन आमी कितें घडबीड आमचे आसल्यो त्योच खोपी आमकां बऱ्यो आसल्यो एका हेतून आमकां दिसता अशें ते वाऱ्या वादळाचो तरी भंय नासलो हे आतां राती केन्ना पडल्या काणा कोण सकाळी उठोन पळयता जाल्यार पडलेले आसा अशीच जर तकलेर मेल्ली न्हिदली सारकी मनशां कंपनीन सारकें दिवंक जाय न्हू आमकां हे आतां हे सगळें कंपनीन मागीर आमची कुट्टीन आनी जे मारून आमचे हे करूंक जाय आतां तळपेची घरां ते दिता आतां कंपनीन कित्याक फसयली पयशे घातला म्हणटा हे आतां तळपेचेर घरां बांदल्या तळपेचेर घरां ती माती घातल्या शिवाय कितें आमकां झाड कशें रोवंक मेळटले भितर गरीब लोकां आसली तीच बरी आसली एका हितून आसा अशें दिसता राती हांगा कोण भितन गेल्यार आनी पडले जाल्यार कंपनी जबाबदार जाता आसली तेका असली तीच आमची आमी गरीब असली तीच बरी दिसता म्हाका जाल्यार आजकाल हे आमकां फ्लॅट दिवन गव्हर्मेंटान फसयली कशी दिसता बरेच तरेस आमी गेले आनी म्हटल्यार अशें सर म्हाजो प्रॉब्लेम आहा जाल्यार सांगलो तुका घर नाका न्हू 20 लाखांक दी आपणा कोणाक दा बाबू आजोगर सांगता तुका घर नाका न्हू 20 लाखांक दी म्हणूंक लागलो सरपंच आसतले मी मिनिस्टर आसतलो म्हाका फोन करा जायी तशी घरां बांदतलो म्हणून सांगलेली आता ही घरांची सगळी कोसळून पडांक लागली 2 म्हयनो वताच्या आधी 15 दीस अजून जावंक ना आणि थंयसून आमकां उखल्ल्यानी आणि अजून त्याची दात काही एक ना कोसळपणाकच बांदून दिल्ली त्या मनीस आता मेल्ला जर जाल्यार आज हयसर काय करतलो होतो आम्ही बारीक बारीक भुरगीं आहा तेचेर पडत जाल्यार घरां मोडी सर ती थार ना आणि ही कोसळपणाक सर थार ना इतक्या करून म्हाका सांग सगळा करतो म्हणून सांगल्यानी लीब आमकां फसयल्यानी हे कंपनीने फसयलो आणि मिनिस्टरांनी फसयले आमकां अजून आता 1 वर्ष जाला आमच्यो सायनी घेतल्यो आमच्यो सायनी घे सर थार ना आज दिया फाल्यां दिया अशें जातले तशें जातले आणि 1 वर्ष सोंपलं तरी अजून नावार आमचे पेपर ना घरांक दिला 14 फॅमिलीज ते सगळे क्रॅक गेला घराक प्रत्येक घराक एक घर अशें ना जेका क्रॅक वचोंक ना जेन्ना वयर हे केला स्लॅब घातला तेका ते म्हणटा आमी वॉटर प्रुफींग केला तेचे सगळे अशें काडूंक येत जाल्यार हे येता डायरेक्ट वयले वॉटर प्रुफींग केला ते पाणी घालीत जाल्यार ते वयल्यान सकयल जावन ते घरांत मदींच वयता खंय वयता देव जाणा हे पाणी आतां हे जर आमी घातले थंय वयता जाल्यार पावसाचे खंय वयतले तो आमकां पयलीं एक हे पडला की ते भायर वचपाक घर बांदला की ते घरांत भितर येवपाक पाणी घर बांदला ते आमकां कळना आणि ही घरां जर अशें कोणचे तरी आतां एक पडले ते कोण नासलो तेच्या वयर कोणचेर पडोंक ना म्हणून कितें प्रॉब्लेम ना जर अशेंच जर कोणच्याय तकलेर पडले जावं कितेंय पडले ल्हान भुरगीं आसात लोकांची आणि ते जर भुरगे मेले जाल्यार तेजो जबाबदार कोण घेतलो GMR घेतली की गव्हर्मेंट घेतलो आमचे मिनिस्टर आसात तेंच्यांनी हेची दखल घेवपाची आमचो डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन आसा तेणीय मातशें कितें तरी पळोवपाचें कित्याक हांगा जल्म मरणाचो प्रश्न आसा मेन म्हटल्यार आमकां आतां हांगा रावपाक भंय दिसपाक लागलो की बाबा घरान रावपाचें की भायर रावपाचें सद्या रावतात गोट्यान स्टार्ट केलें गोट्यान रावपाक कित्याक घराचो कितें हेच ना न्हू कितें ना वॉरंटी ना गॅरंटी सो जें कितें GMRान केलां पळय तें हांव एकूच सांगता GMRाक की तेंच्यांनी एक तर परत घरां मोडून सारकी बांदून दिवपाची ना जाल्यार आपूण रिस्पॉन्सिबल म्हणपाचो कितें जाला तेका आपूण रिस्पॉन्सिबल म्हणपाचो गोवा गव्हर्मेंटान हें कितें तें पळोवपाचें सारकें ना जाल्यार गव्हर्मेंटान जर आमकां रिस्पॉन्सिबल करपाचो आसा गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंटान ही घरां परत मोडून परत बांदून दिवपाची हे केन्ना पडटले न्हू तर आमी आतां न्हिदपाचे रातचे हिंगा आसा रातचे हे पडले आनी आमी मेले जाल्यार जबाबदार कोण तेका रातचे हिंगासर न्हिदता न्हू आनी सगळे स्लॅब पडून मेले अख्खे कुटूंब आमचो मेलो की फॅमिली मेल्यार जबाबदार कोण आमच्या घराचे स्लॅब पडला फुटला सगळे आणि GMRचे सर आहा न्हू तांकां आमी सकाळी 5 फोन करून सांगला आणि अजून ते येवंक ना तांकां कॅर आहा न्हू हीच आमची कॅर तांकां आसा हीच कॅर आमची कळ्ळें न्हू आणि अजून ते येवंक ना म्हणजे तांकां कितें पडलेलेंच ना एकदां आमकां घरात दिली आणि जालें आतां तांकां आमची परवाना कांय ना मरोन जाल्यार जगो आमी
म्हणून अशें केलां आनी आजून ते येवंक ना आनी हांगासर आतां मेलो सुद्दां जाल्यार तांकां सांगलें ते अशें सांगतले 5 दिसांनी येतले तेजे खंय चलतले. तो पळोवन गेलो मिडियाक पयलीं आनी त्यांनी एक क्वेश्चनाचे आन्सर दिवंक ना. तो हेचे आनी तेचें नांव सांगता आनी हे GMRचे अशें पळोवन वयता सायटी वयल्यान. जर तेणेन मिस्टेक करूंक ना कितें आनी तेणेन जर सारकें केलां जाल्यार तो सायटी वयल्यान पळोवन वयता कित्याक. तेणें जर आपूण मिस्टेक करूंक ना जाल्यार तेणें आमकां सांगूंक जाय आसलें न्ही की बाबा हांवें मिस्टेक करूंक ना. जें म्हाजें काम आसलें तितलें हांवें केलां, हांव केलां. पण तेणें कितें तरी मिस्टेक केला म्हणून तो एक आन्सर दिवच्या पयलीं हांगा सायटी वयल्यान पळोवन ऑफिसान गेला. म्हणजे GMR सुद्दां कितें तरी हेका रिस्पॉन्सिबल आहा आनी GMRन कितें तरी मिस्टेक केला म्हणून ही GMR पळोवन वयता. नाजाल्यार GMR हांगा सांगपाची. जागा आमकां ही दिवपाची. ही घरां तुम्ही कोणाकय दिया. जागा आणि त्या घर बांधून द्या. फक्त नळ्याचा दिया. नाल्यार पयशे दिया आमी. हीच घरात कोणाकय दिया. आमच्या कुटुंबाची जर जबाबदारी तुम्ही घेतात जाल्यार ह्या घर आमकां दिया. दुसरी गजाल आमकां कितें सांगली सर म्हटलें आमकां फाल्यां सकाळीं कोणाक एकट्याचे 3 जाण भाव आसा 4 जाण आसा वयर काडपाक जाय जाल्यार तेणी सांगलें वयर काडपाक ना मेळना तेका. वयर काडले जाल्यार ते पडटले मरे घर फाल्यां. तेका कोण रिस्पॉन्सिबल जातलो अशें सांगलें आनी अशें घालून दिलें आनी आमी अजिबात खुश ना सर हेचेर. कित्याक दिवंक शकना डायरेक्टर दितलो वायट दितलो. डायरेक्ट तुमी आतां सायट इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो हांगा सर. हांव बेश्टो मेळपाक लागलो. तस न्हू सर कित्या खातीर मेळपाक गेल्ले ते मातशें सांग सर. मातशें सांग सर कित्या खातीर मेळपाक गेल्ले तुमी तेच सर मेळपाक कित्या खातीर येयल्ले ते तरी सांग. काय उलोवंक शकना. डायरेक्टर उलोवंक शकता न्ही. HOD उलयतलो हांव कसो उलयतलो. तुमी आतां सर सायट इन्स्पेक्शन हांगा करपाक गेल्ले न्हू सर कित्या खातीर येयल्ले तुमी. हांव HOD सांगतो अजून. न्हू सर हांगा कित्या खातीर येयल्ले तुमी. हांव बेश्टो आयलो हांव वयर आयलो म्हणून हांगा बेश्टो फावट मारपाक आयलो आनी काय. आम्ही तुमकां जाय तशें आमकां जाय तशें आमी घर बांदून घेता म्हणून सांगलें जाल्यार सरान कितें सांगलें अरे इतले व्हडले बिल्डिंगी बांदता ते मोडोन पडना आनी तुमचीच घरां मोडोन पडटली अशें म्हटलें सरान. जाल्यार आनी आमचे सरपंच सुद्दां आसले ते सुद्दां आमच्यार तापले अरे कितें उलयताय तूं. पण आयज हे स्लॅब पडलो कसो तर तेंच्यांनी तेन्ना तशें जर सांगलें जाल्यार आयज स्लॅब कसो पडलो. खंयच्या सरान सांगलेले. शाणबा सरान सांगलें आनी आमचे सरपंच आसले गांवांतले तेंच्यान अशें सांगलें आमकां.